नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयच्या कॉलेजींनी ऑफलायन क्लासींची तयारी ऑनलायन जाले सुरू। पार्सेकार कॉलेजींतय सुरू। कांय कॉलेजींनी थर्ड इयर क्लासी पयलीं ऑफलायन, उरिल्ल्यो टप्प्याटप्प्यान। गोंयांत फॉरेनरांक कोविड वाशिनाक खंयच्याय सेंटरार वचून पासपोर्ट दाखोवन वाशीन। सेगीत 228 दिसां उपरांत चवथीक लसीकरणाक 2 दीस ब्रेक। आतां मेरेन डोस 15,63,000। प्रदेश काँग्रेसीचे लिडरशिपीचे इश्यू थंड। रवी सोडून सगळ्या म्हालगड्यांक हायकमांडान वाटली जबाबदारी। दर एकलो म्हणटा फोकस इलेक्शनाचेर। कॅम्पेन मुखेली आलेक्साचेंच तोंड बंद। मोलेंचे 3 लिनियर प्रकल्प मेजर पोर्ट बिल हे गोंयकारांच्यो भावना दुखावपाचे प्रकार। आदलो केंद्रीय मंत्री पल्लम राजूची टिका। काँग्रेस खंय हे इश्यू वेंचणुकेक काडटली। भुरगें जल्माक येवच्या आदींच मेंदवांत जाल्लें ब्लिडींग। डिलिव्हरीच्या टायमार वा उपरांत न्ही। भुरग्याक ट्रीटमेंट दिल्लो दोतोर शिवानंद गांवस उलयलो प्रुडंटा कडेन। कोविडाचें लार न्हिवता तशें गोंयांत अर्थीक गतिविधी येता जाग्यार। ऑगस्टाचे जीएसटी येणावळींत 34% वाड। पोरूं ऑगस्टांत आयिल्ले 213 कोटी, ह्या ऑगस्टांत 285 कोटी। सरकारी नोकऱ्यांचे अर्ज विकून बीजेपी सरकार पयसो करूंक सोदता। आतां मेरेनचें कलेक्शन जाहीर करचें। गृह आधार 1,500चे 3,000 करचे, मागता गोवा फॉरवर्ड। गोंयांत कॉलेजींनी ऑनलायन क्लासी सुरू। ऑफलायनीची तयारी। प्रायोरिटीन भुरग्यांक वाशिनां दिवन शाळा कॉलेजी सुरू करच्यो म्हूण आदलो मुख्यमंत्री प्रिन्सिपल लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो उलो। गणपत पार्सेकार कॉलेजीच्यो क्लासी सुरू जाल्यो। 10वी 12वेच्यो क्लासी आदींच सुरू आसात। चडश्यो कॉलेजी चवथी उपरांत ऑफलायन। कांय कॉलेजी पयलीं थर्ड इयर उपरांत टप्प्याटप्प्यान हेर क्लासी सुरू करपाच्यो। आमचे कडेन आमी पयल्या वर्साचे जे 50 अधिक 50 100 स्टुडंट आसात, BSc BEd 50, BA BEd 50, हांचे आमी दर वर्सा ओरिएंटेशन घेतात। त्यामुळे ते आमी सुरू केलां आज पासून। बाकीच्यो क्लासीस आमी आफोवना आसात, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, लेक्चर बेसीस अशे 20-21 आसात आनी रेग्युलर टिचर्साचे 11 रेग्युलर टिचर्साचे आसात। त्यामुळे टिचींग फॅकल्टी कमी आसल्यामुळे बाकीचे वर्ग आफयल्ले ना। पण आमकां वी वेर इगरली वेटींग टू स्टार्ट। डायरेक्टराचे इन्स्ट्रक्शन्स आयली आनी क्लियरन्स मेळ्ळो म्हणटकच आमकां सुरू करपाक बरें जालें। आमच्या तशा संस्थेन SSCच्यो क्लासीस 1.5 म्हयनो जालो सुरू केल्या, पालकाच्या आग्रहा खातीर। अर्थात पालकाचो आग्रह आसा आनी आमी एक मनस्थिती दवरल्या, पोरूय आमी केल्ले। गेले 1.5-2 म्हयने बऱ्यापैकी क्लासीस चल्लेले आसात। ऑलमोस्ट 100% अटेंडन्स आसता। फाटल्या 2 आठवड्या पासून आमी हायर सेकंडरीच्योय क्लासीस सुरू केल्यो। 12वेचे 250 भुरगे येतात, बऱ्या पद्दतीन ऑलमोस्ट 100% थंय अटेंडन्स आसता। कॉलेजीस आनी इन्स्टिट्यूशन्स बंद दवरल्यामुळे भुरगे हे जास्त पॉसिबिलिटी आसता खंय तरी असल्या पेंडेमिकाक सांपडपाची, कारण भुरगे घरांत 4 भिंती भितर रावतात न्ही, आनी त्यामुळे इन्स्टिट्यूशन्स बेगिनात बेगीन सुरू जावप आवश्यक आसा। आनी आमचे कडेन तर म्हणजे हांवें CMाक म्हटलें की आमी SSCच्यो क्लासीस सुरू करता ना, 12वेच्योय सुरू करता, हेंवूय हांवें म्हटलेलें। आमी सुरू करतले, आमी सगळे प्रिकॉशनरी मेशर्स SOPs फॉलो करून करतले। पूण सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे पालक आमचे खूब कोऑपरेटीव आसल्यामुळे आनी पालकांचो विश्वासूय आसल्यामुळे हे शक्य जावंक शकलें। शक्य जाता जाल्यार ताच्या पयलीं वॅक्सिनेशन सगळ्या भुरग्यांचें ऑन प्रायोरिटी करूंक जाय। सरकार प्रायोरिटीन कितल्योश्यो गोश्टी करता, मागीर वॅक्सिनेशन हें जावंक जाय।
ते जाल्लें जाल्यार रिस्क फॅक्टर खूबच रिड्यूस जावपाचो आनी सरकाराकूय एक आत्मविश्वासपूर्वक बाबा आमी हाव सिरियस वी आर इन द फिल्ड ऑफ एड्युकेशन हें एक जें आसा तें दाखोवंक मेळपाचें अशें म्हाका दिसता. टू गणेश चतुर्थी सुद्दां आमी ऑनलायन मोडानूच आमी लेक्चर्स आनी हें घेतले आनी सून आफ्टर गणेश चतुर्थी रायट फ्रॉम द डे वन आफ्टर गणेश चतुर्थी आमी एक्सेप्ट फर्स्ट इयर बाकीच्यो सगळ्यो क्लासीस आमी सेकंड इयर थर्ड इयर आनी फोर्थ इयर ह्यो सगळ्यो क्लासीस आमी फिजिकल मोडान सुरू करतले आनी फर्स्ट इयराचे जे प्रॅक्टिकल्स आसा BA B.Ed.आक जॉग्राफी प्रॅक्टिकल आसा आनी BSc B.Ed.आक तांचे फिजिक्स केमेस्ट्री बॉटनी झुओलॉजी ही प्रॅक्टिकल्स जी आसा ती प्रॅक्टिकल्स आमी रायट फ्रॉम गणेश चतुर्थी आमी फिजिकल मोडान घेतले तांचे थोडे लेक्चर्स जे आसा ते आमी ऑनलायन मोडान घेतले वेरेज फॉर सेकंड इयर थर्ड इयर एंड फोर्थ इयर तांचे प्रॅक्टिकल्स एज वेल एज थियरी क्लासीस ऑल विल बी इन फिजिकल मोड. कितल्याशाच राज्यांनी 50% ताकीन आज सावन कॉलेजी सुरू. UP सारकिल्या राज्यात 6वी ते 8वी आणि 9वी ते 12वी क्लासी ऑगस्टातूच सुरू जाल्यात. UPत तर विद्यार्थ्यांचे लसीकरणाक नेट दिवन कॉलेजींनी वॅक्सिनेशन सेंटरां उगडल्यात. गोंयांत कॉलेजींचो कारभार सुसेगाद. चडश्यो कॉलेजी चवथ जावन फिजिकल क्लासींक रावल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मकबूल माळगीमनी. गोंयांत विदेशी नागरिकांक कोविड वाशीन दिवंक सुरवात. फॉरेनर खंयच्याय सेंटरार वचून पासपोर्ट दाखोवन वाशीन घेवंक शकता. चवथीचे 2 दीस वाशीनां बंद आसतलीं. शिक्षकी बिगर शिक्षकी स्टाफाक 2 वाशिनांतलो गॅप 6 सप्तकां केला. जानेरा सावन आज मेरेन ब्रेक नासतना सेगीत 228 दीस लसीकरण चल्लें. एकूण आंकडो 15,63,000. विदेशी नागरिकांक कोविन सायटीचेर बुकींग वा वॉक इन करून खंयच्याय सेंटरान वाशीन घेवंक मेळटलें. टीचिंग आनी नॉन टीचिंग स्टाफां खातीर 2 वाशिनां मदलो गॅप 6 आठवड्यांचेर हाडला म्हूण कोविड वाशिनाचो नोडल अधिकारी दोतोर अनूप नेत्रावळकरान प्रुडंटाक सांगले. स्टार्टेड वॅक्सिनेशन ऑफ फॉरेन नॅशनल्स जे कोण फॉरेन नॅशनल्स आसात गोंयांत तांणी अवश्य आपलो पासपोर्ट वापरून कोविन पोर्टलाचेर ऑनलायन अपॉयंटमेंट घेवन ना जाल्यार वॉक इन करून वॅक्सिन घेवं येता 2 डोस किंवा भायले जे कोण 1 डोस घेवन आयला इधर कोवॅक्सिन आहा ते फक्त प्रायवेट हॉस्पिटलान आनी कोविशिल्ड जर भायर कोण घेवन आयला जाल्यार ताणें हांगा येवन ते वॅक्सिन घेवं येता सेकंड डोस. आतां टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ आमी गोवा गव्हर्मेंटान डिसायड केला की जो युज्युअल ब्रेक आसता बिटवीन 2 डोस जो 84 डेजाचो आसा तो तांकां रेड्यूस करून आमी 6 वीक्स 6 आठवड्याचो केला आनी आमची टार्गेट आसा की 5th ऑफ सप्टेंबर जो टिचर्स डे आमी ऑब्जर्व करता टिचर्स डे त्या दिसा ऑल द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ विल बी वॅक्सिनेटेड. हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और हेड मास्टर will be certifying that this particular beneficiary is a teacher or a non-teaching staff belonging to his college or school. 11 आणि 10 तारीख चवथ सो ह्या दिसा आमी वॅक्सिन हॉलिडे अनाउन्स केल्यार. ह्या दिसा वॅक्सिनेशन गव्हर्मेंट सेंटरांनी आसचें ना पूण आयतार जो येता 12 तारीख त्या दिसा वॅक्सिनेशन आसतलें. हो एक मच निडेड ब्रेक सो आसा आमच्या हेल्थ केअर प्रोफेशनलांक सगळ्यांक जी 228 दीस जाले विदाउट अ सिंगल ब्रेक दे हॅव वर्कड आनी गणेश चतुर्थी जाल्ल्या कारणान तितलो व्हडलोसो टर्न आउट आसचोय ना. चवथीच्या दिसांनी कोविड SOP पाळच्यो नाजाल्यार तिसऱ्या ल्हाराची शिटकावणी. I just want to mention that third wave is also एक आवाज चालू आसा आमकां ती दस्तक दिता काय दिसता. And the only thing that can protect us is good coverage of vaccination. So सगळ्यांकडे मागता की आता चवथीच्या वेळार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर विसरू नाकात बिकॉज फेस्टीव सीजन असल्या कारणान आमी सगळीं बंधनां झुगारून भायर सरपाची पॉसिबिलिटी आसा आनी तें कारण जावंक शकता फॉर थर्ड वेव. आमी पळयलां सम स्टेट्स इन साउथ आफ्टर सम रिलिजियस फेस्टिवल्स थंयच्यो केसीस वाडल्यात. दे आर गेटिंग आउट ऑफ हँड नाव. हो प्रसंग जर आमचेर येवचो न्हय जाल्यार वी शूड टेक प्रॉपर केअर. द डिक्टीम इन कोविड पॅन्डेमीक इज एवॉयड वॉट यू कॅन एवॉयड. सो शक्यतो भायर सरू नाकात गरजे शिवाय. फेस्टिवल सीजन सुद्दां आतां जवळ जवळ सगळें आमचें कंट्रोल जायत आयलां. आमचे नंबर ऑफ केसीस हॅव डिक्रीज, नंबर ऑफ डेथ्स ऑल्सो हॅव डिक्रीज. अशा हेजेर आनी थोडें जर आमी पाशियन्स धरलें आनी जर आमकां देवान साथ दिली जाल्यार वी शूड बी एबल टू कंट्रोल द थर्ड वेव व्हेरी सक्सेसफुली. सो परत एकदां सगळ्यां कडेन मागता
की प्रत्येकान सेकंड डोस बेगोबेग घेवचो आणि प्रोटेक्ट युअर सेल्फ. ओके आनी थोडे कडेन आमकां आयकपाक थोडे ते जॉन्सन एंड जॉन्सन ऑर स्पुटनिक अशी वॅक्सिन गोंयांत येतली म्हणून बी थोडे मातशे फाटल्यान रावता, तांकां कितें सांगपाचो? म्हाज्या कोतान जें आमच्या हातान आसा तेजो आमी वापर करपाक जाय. ऑल द वॅक्सिन्स विथ लिटल मार्जीन हियर एंड देर आर इक्वली इफेक्टीव. सो कितें तरी बरें येतलें म्हणून जें सद्या अवेलेबल आसा तें सोडप म्हाज्या कोतान हें शाणपणाचें ठरचें ना. सो माय रिक्वेस्ट इज गेट वॅक्सिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. जानेरा सावन आतां मेरेन सेगीत 228 दीस वॅक्सिनेशन चालू आशिल्ले. आज मेरेन 15,63,727 डोस दिल्यात. We have completed 228 days of COVID vaccination. It all started on 16th Jan आणि थंयच्यान आज आमकां 228 दीस जाले. वी आर इनटू कोविड वॅक्सिनेशन. 15,63,727 doses have been administered by the Directorate of Health Services and private hospitals in Goa. हातूंतले 11,45,000 डोसीस आमच्या गोंयच्या लोकांनी मिनिमम एक तरी डोस घेतलेलो आसा अँड दॅट वील गिव दॅम अ गूड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिविटी. अँड ऑल्सो 35% लोक असे आसात की जेणी फस्टूय डोस घेतला आणि जेणी सेकंडूय डोस घेतला दे आर मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंटेन्सिटी ऑफ कोविड डिसीज इन टर्म्स ऑफ डेथ, हॉस्पिटलायझेशन, यूज ऑफ व्हेंटिलेटर्स, एव्हरीथिंग. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि ओमकार फळारी. गिरीशाक प्रदेश अध्यक्षाची तांक ना म्हूण काँग्रेसींतल्यान आवाज येतालो तो आतां बंद. गिरीश धरून रवी सोडून हेर सगळ्या काँग्रेस मालगड्यांक वेगवेगळ्या समितीची जबाबदारी हायकमांडान वांटून दिली. प्रुडंटान काँग्रेस हेवी वेठांक काडले. हायकमांडाचो निर्णय खंय फायनल. फुडाऱ्यांचें काम काँग्रेसीक जिखोवपाचें म्हूण म्हालगडे उलोवन दाखयतात. कॅम्पेन मुखेली आलेक्स रेजिनाल्ड मात वग्गी. हल्लीच एका नव्या समितीची नेमणूक केल्ली आसा बोर्डान. मुळात मॅनिफेस्टो तयार करचें काम हांवें अनेक वर्सां केलां. जुन्या मोगो पक्षान काम करीत आसतना तर ते सगळे मॅनिफेस्टो करचें काम स्वताच करतलो हांव इतरांच्या सगळ्यांच्या मदतीन. आनी काँग्रेसीनी नंतर म्हाका एक काम दिल्लें. आतांय हांवें थारायलें तें अशें की प्रथम गोव्याची जे प्रश्न आसात गोव्याचे त्या प्रश्नाची जंत्री करप. गोव्याचो विकास कशा प्रकारे जावचो आसा फुडें. गोव्याचे जे विविध घटक आसात, लोक जे आसात, महिला आसात, भुरगे आसात, जाणटे आसात आनी युवक आसात, ह्यांच्या प्रश्ना संदर्भात कोणती भुमिका पक्षान घेवची हें सगळेंच त्या मॅनिफेस्टोन ताचो समावेश आमी करतले. So now they have appointed certain committees. Elections are coming. It's very important that everybody must work together in unity and see the results, whatever is possible. I'm very happy today after seeing the list. I don't fit in any in that list. You saw that list. I don't fit I don't get into that list. I don't fit in that list. In a politics, there is no corruption cases against me. Okay, I can say it. Baba, I am with the Congress. Please vote for Congress. Please vote for us. Most sincere, okay, with the Congress. Maybe he did not got opportunity to get elected. He been used as a step in here and there. That doesn't mean he lost. He lost Panjim. He lost there. He been last moment been used as a step in. That was a time. But at least in a publicly, he is not. Nobody can blame him. He is a corrupt because he never got elected MLA or he never been a minister. So at least clean image he has. That before I joined, there is a lot of within the Congress they wanted to have change the leadership. Okay, but I stood. I said at this point of time, no, there's hardly time. There was hardly time. I am not here to complain, but as a family, everybody have to understand. This thing I सांगितले in the interest of the party. So after the high command has, whether I am happy or unhappy, that question doesn't arise. As a congressman,
I have to accept. So we wanted a change in the presidency. You know what I had said before. ते आनपत्ती सांगू नाक तुमकां. You understand? The same thing I had told the High Command. So, what High Command does in the interest of the party, I have to follow. ना जाल न्ही आतां कोण जाल न्ही आमकां आमी कोत्ताले आमकां जाय ते भाशेन कोत्तले काय म्हूण आतां पार्टीन डिसिजन घेतलां हांवें आतां अग्रेशन करून कितें मेळटा. बरें जालें, खूब बरें जालें, कारण हे इलेक्शनाकडचे शेवटचे आता 3-4 महिने काय 4 महिने हांव सांगू शकना, पण एक पक्षाच्या दृश्टीन एक स्थिरतेच्या दृश्टीन एक बरी गजाल जाली. तांकां त्या पदाचेर तांकां दवरले, त्या बरोबर कार्याध्यक्ष म्हणून अलेक्स सिकेर यांची जी निवड झाली बरें जालें आनी यांच्या नेतृत्व जे आसा ते समर्थ आसा आनी वेळोवेळी दिसलेलेंय आसा. त्यांची धडाडी खास करून गिरीश चोडणकराची दिसलेली आसा. बरें काम करपी एक तरूण नेतृत्व आसा, तर त्यांच्या बरोबर आमी पुरायपणान आसतली. तुमकां को-प्रचारक म्हणून गोवा प्रदेश निवड जाल्लेले आसा, तर ह्या वेळार खंयचे मुद्दे तुमी लोकां फुडें दवरतले? सर्वात प्रथम म्हजी ह्या पदाचेर म्हजी निवड केली. पक्षान म्हाजे एक सार्थ असो विश्वास दवरलो. तो विश्वास हांवें जाणीवपूर्वक ते काम करतले आनी जे कितें करपाचें आसा पक्षा खातीर ते पुराय करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. सरकाराचे मोलेंचे 3 लिनियर प्रकल्प आनी मेजर पोर्ट बिलाचो प्रस्ताव म्हणल्यार गोंयकाराच्यो भावना दुखावपाचो प्रकार म्हणून आदलो केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू उलयला. प्रदेश काँग्रेस खंय हो मुद्दो वेंचणुकेच्या प्रचाराक घेतली. मोदी सरकारान घेतिल्ल्या कांय चुकीचे निर्णयाचेरय पल्लम राजून टिका केली. तो पणजे काँग्रेस कार्यकर्त्यां कडेन उलयतालो. There are 3 major contentious issues that Goans are very unhappy about. The way the huge railway track is being built to transport coal to a power plant, and the way the roads are being widened, not taking into consideration local sensitivities, and the way the rivers have been occupied, rights on rivers, and how the hinterland of the port area is going to be expanded, thereby giving the power to determine the extent of the port land to the port trust, without again taking into consideration the sensitivities involved locally, either with the villages and the panchayats and the local population. I think this is a huge disrespect to the local population. These were the burning issues that the Congress President and Kamatji have been highlighting, and all the workers also have been echoing. And I hope that the public will be sensitized adequately about these issues which will affect their lives. And I hope that this sensitivity to these issues would be noted by the central government, and they will rescind the moves on those things. मोदी सरकार देशाची मालमत्ता लोकांक विश्वासान घेनासतनाच खंय विकूंक लागला. हे जे एसेट्स इतले क्रिएट जाल्ले आसा, whether it is a strategic importance from defense point of view, or whether it is important from the social point of view. Now today, when the railways, everything will go in the private hands, it will no more will remain affordable to the common man. So this is another fear. Slowly it will go. So the Congress party always thought of the last person. Always ताका कशें benefit जातलें, any policies, how it will affect the last person in this country or in the society. So Congress party always thought of that. And that is why Rahulji is absolutely right. The people have not contributed, not built something. They have no right to sell something that they have not built. This, all resources belongs to the hardworking, dedicated people of this country. And BJP and Narendra Modi has no right, whatever way, to use them. See, public sector assets have been built over a number of years, spending public money. It belongs to the people of India. It cannot be just handed over to a private party.
And you must understand the stakeholders, which is the public, the trade unions, the employees, nobody has been involved in the dialogue. They just took a unilateral decision. And you must understand, only in public sector we can implement reservations also, which we cannot implement once it is privatized. So these are the implications that are there, which they haven't applied a thought nor have they indulged in a dialogue. Bureau Report, Prudent. भुरगें जल्माक येवच्या आदींच ताच्या मेंदवांत ब्लिडींग जाल्लें. डिलिव्हरीच्या टायमार वा त्या उपरांत न्ही म्हूण दोतोर शिवानंद गांवस जाणें त्या भुरग्याक ट्रिटमेंट दिल्लो तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. दोतोर म्हणटा अश्यो केशी रॅर आसतात. इतले मजगती परवरे दोतोर अमोल तिळवेचेर हल्ल्याचे केशींत दोगा आरोपींक म्हापशें JMFC कोर्टान जामीन दिलो. Backing of 36 years experience, and since I had handled this case, I thought I cannot say no to you to come on the forum, and I should put the things in the right perspective. So with this background, I am not come here to give verdict or to create a document for evidence or against the evidence. Maybe term baby त्यांना intracranial hemorrhage जायना, which is very 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 rare. असलो प्रकार हांवें तरी टर्म बेबीन अजून पर्यंत इंट्राक्रॅनियल हेमोरेज एट बर्थ पळोवंक ना. ही माझी फर्स्ट केस इन 36 इयर्स. म्हणजे इंट्राक्रॅनियल हेमोरेज प्री टर्म बेबीन पळयला, पूण फुल टर्म बेबी इंट्राक्रॅनियल फर्स्ट टाइम पळयला. सो प्लेटलेट पोटान आसतना बेबीच्यो कमी जाला आसतल्यो. आनी आतां ही म्हणशी तूं पयलीं कळ्ळें आसतलें जाल्यार कळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सगळ्या पेशंटाच्यो काय आमी प्लेटलेट बेबीचे चॅक करूंक वचना पोटान आसतना. लिटरेचर तूं वाचशीत जाल्यार 0.1% पर 1000 डिलिव्हरीज. ही गोष्ट क्लिअरली रिलेटिव्हांक सांगली गेली आणि सांगली गेल्या नंतर तेणें म्हाका विचारलें रिलेटिव्हान हे केन्ना जालें आसूं शकता, डिलिव्हरी टायमार जालें जाल्यार हांवें ताका म्हाजो अल्ट्रासाउंड मशीन ओपन करून ताका दाखयलें की ब्रेनाची पोकळी आसता भितून दोर कशे आसले, म्हणजे रक्त गोठल्या नंतर दोर जातात पळय तशे. हे दोर केन्ना जाता जेन्ना इट इज अ ओल्ड ब्लिडिंग, म्हणजे 1 आठवडो किंवा 2 आठवड्या पयलींचे. आत्ता ब्लिडिंग जाल्यार दोर कशे नासतले, फक्त रक्त आसतलें. सो ताका सांगलें हे झाला तेन्ना जावंक ना, हे पोटान आसतना जाला म्हणून आयदर 1 वीक 2 वीक पयलीं. डिलिव्हरी जातना एक तांची मनाक जो दुबाव आसा की डिलिव्हरी जातना कितें तरी चुकलें. हे पळय थ्रोम्बोसायटोपेनिया हांवें तुका सांगला इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉर ऑब्स्टेट्रिशियन नो फॉर फर्स्ट डिलिव्हरी. ही एलोइम्युन थ्रोम्बोसायटोपेनिया केन्ना डिटेक्ट करता, जर बायलेक पयले आतां ह्या बेबीक जालें न्हू, हेच्या फुडें जर तिका प्रेग्नन्सी जाली, during that pregnancy you can blame for negligence because obstetrician has not taken care knowing the history in the previous medical baby. history. जर एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपा, आनी खुबशे जाण जो कालच्यान दोतोर तिळवेचो व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो वेर ही इज एलिजेडली थ्रेटनिंग द पर्सन. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? तुमकां दिसता की सिच्युएशन एकाचेर एक जावन हातभायर गेले, एंड डू यू फील दॅट इवन दॅट कायंड ऑफ अ रिएक्शन वॉज अनवॉरंटेड? As far as I am concerned, there is a medical act in place which our Honorable Prime Minister has put because of the atrocities on doctors and assaults on the doctor in during COVID times. It clearly says that, see, कितें गोष्ट घडला न्हू ताका मार्ग आसतात न्हू, तूं डॉक्टरा कडेन डिस्कस कर. एकाच सॅटिस्फायड नाय दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन डिस्कस कर. यू गो ऑनलायन, स्टडी द मॅटर. हांगा there was chance was not given to the doctor, and you cannot take law in your hands and assault someone, no? कोविडाचें ल्हार न्हिवता तशें गोंयांत अर्थीक गतिविधी जाग्यार येता. राष्ट्रीय पांवड्यार ऑगस्ट म्हयन्यांत 1,12,000 कोटी GST कलेक्शन. गोंयांतय GST येणावळींत ऑगस्टांत फाटल्या ऑगस्टाचे तुळेंत 34% वाड. GST कर खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण ऑगस्टांत गोंय सरकाराक 285 कोटीची GST येणावळ आयली. फाटल्या वर्सा ऑगस्टांत ती 213 कोटी इतलीच आशिल्ली. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया.
नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. सरकारी नोकऱ्यांचे अर्ज विकून BJP सरकार पयसो करूंक सोदता म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. सरकारान आतां मेरेनचें कलेक्शन खंय जाहीर करचें. BJP सरकारान गृह आदाराचे 1,500 वाडोवन 3,000 करचे म्हूण मागणी. समाज वावुरपी प्रवीण आसोलकार आनी ताच्या वावुरप्यांची गोवा फॉरवर्डांत एंट्री. ह्या सरकारान आमचो एक गोवा फॉरवर्ड म्हणून डिमांड आसा की पर्रीकाराचो आदर्श धरून हे लोक जर पर्रीकाराक मानता जाल्यार ह्या लोकांनी आयज जे महिलांक आमी गृह आदार 1,500 मेळटा हो सरकार दिता ते म्हारगायेचो हिशोब धरून 3,000 करपाची मागणी आमी ह्या सरकारा कडेन करता. पेट्रोला वयलो वॅट देंवोवपाची, पेट्रोल डिझला वयलो वॅट देंवोवपाची गरज आसा, जेणे करून खास करून आयज जे यूथ आहा किंवा टॅक्सीवाले आहा, बाकीचे लोक आहा ज्या ह्या पॅन्डेमिकाच्या टायमार तांकां त्रास जाल्लो आहा, ह्या लोकांक एक थोडीशी तरी रिलीफ मेळटली ह्या म्हारगायेच्या अगेन्स्ट. हो आमचो एक डिमांड आहा. पेट्रोला वयलो वॅट जर पर्रीकार करूंक शकता केंद्राक सरकार नासतना जाल्यार आयज प्रमोद सावंत कित्याक करूंक शकना. हे फक्त 5,000 10,000 जॉब घेवपाचो हो एक खाली फार्स आसा, तेंची खोटी आश्वासनां आसा. हेजे वयरसून ते आमच्या आयच्या युवकांक ह्या पॅन्डेमिकाच्या टायमार आयच्या युवकांक लुटतात. हेंच्या फॉर्माच्यो रेटी आहा पळय त्यो एप्लाय करपाक 200 रुपया वयरसून स्टार्ट जाता, 500 रुपया मेरेन फॉर्माची रेट आहा. वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी एकूच भुरगो 10 कडेन जॉबाक एप्लाय करता. सादारणशे त्या भुरग्याचे आयज 5,000 सुमार हेंच्या फॉर्मा वांगडाच गेल्ले आहा. आमी RTI मागतले ह्या फॉर्मा वयरसून कितले कलेक्शन जालां. हांवें आमचे ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी आहा दुर्गादास कामत तांकां सांगलेले आहा की RTI मागून पळय गोंयच्या भुरग्यांची निधी फॉर्मांच्या रुपान ह्या लोकांनी कितली एकठांय केल्ली आहा. जॉब दिवपाचे मागीर जॉब ऑन सेल ते मेन्यू कार्ड बी आहा तेंचोच मंत्री सांगता आमी हें घेयना म्हणटा. दुसऱ्या आमदारा भशेन आमी हें घेयना. हें म्हणजे कितें तें सांगचें. हें म्हणजे पयशे न्हू आमच्या हिशोबान. गोवा फॉरवर्ड ही आमची गोंयची पार्टी आसा, गोंयकारांची. जे पार्टी घडयल्या पळय ते गोंयकार आसा. सो फाल्यां परमिशन घेवपाक जाय कितें इश्यू आहा जाल्यार आमकां गोंया भायर वचपाची गरज ना. आमी गोंयांत तो विशय मिटोवंक शकता. हो एक व्हडलो प्रश्न आनी एक मुद्दो आहा पळय तो मेन इम्पॉर्टंट. जशें आयज भुरग्यांक आमचे एम्प्लॉय ना. म्हापसा मार्केटान आमी इश्यू काडला की मार्केटान लोकांक बसूंक दिवपाचे गोंयकारांक. अशें हांव लोक दाखोवंक शकता जे गोंयकार आमच्या 1961चे जे लोक आहा तांकां बसपाक जागो ना. जे परप्रांतीय लोक आहा तांकां बसपाक जागो मेळटा. अशे लोक आसात जेंच्या घरा तेजे बापूय जावं तेजे फॅमिलीचे कोण फ्रिडम फायटर आसतले जेंच्यांनी गोंयाक लागून आमच्या मेले आपूण फ्रिडम करपाक लागून गोंय आमचें. आयज तांकां घरा कडेन कोण गेट घालतलो जावं कितें बांदतलो तांकां प्रॉब्लम. पूण हांगा भुमिपुत्र जाता हें कशें कितें. फुडले 5 दीस गोंयांत मोठो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 5 सप्टेंबराकय मोठो पावस पडपाची शक्यताय. दक्षिण गुजरातांत वादळी पट्टो तयार जाल्ल्यान पावस पडटा. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. वास्को नवे फायर स्टेशनाची बुन्याद घाली. काम दर्जेदार जावंक उजो पालोवपी दळान कामाचेर लक्ष दवरचें म्हूण आमदार मागता. 14 कोटी मोडून 18 म्हयने भितर फायर स्टेशन उबें करपाचें टार्गेट. बस स्टँडाच्या कामाक कार्लोसाचे यत्न प्रामाणीक म्हूण प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयला. वेंचणूक तेंकता तशें उमेदवारीक एकलो तेंकता. पक्ष खंय कार्लोसा बरोबरूच. And I would like to thank the fire in charge, Ashok Manan, because his effort. Mr. Mendes who's here, that they have supervised the work. आमकां क्वालिटी बरी जाय. Really request करता Ashok Manan for completion, sir. I think it's about 14 crores. Estimated 14 crores and 18 months. 18 months. Sir, I thank the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant ji, President
and Carlos Almeida MLA for taking the pains and approving this project. Government of India has sanctioned a 15th Finance Commission fund. So here also we will be upgrading the equipments also. एक वर्किंग कशें आसा ती एक कशें आसा की आमदार आमचो मंडळ अध्यक्ष आनी हांगासले सगळे बरोबर जॉयंटली फुडें वचपाचो सतत हें करतात. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो जो नेचर आसा आमदाराचो आनी ताका लागून सगळ्या कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवन फुडें वचपाचे तेजे सततीत प्रयत्न आसता आनी वेल प्लॅन वेल डिसिप्लीन आमदार. So there is no denying deliberate attempt na to sideline the present Amdar. अजिबात ना अशें कित्याक म्हणटा. जाय तसो तुका इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट क्लेम करता की बीजेपीच्या संपर्कान आनी तो खंय तिकीट कितें आसता पळया बदल म्हाका दिसता आमच्या दिपकूय उलयल्लो इलेक्शन जशें येता न्ही तशें खूब जाण उबे रावपाचे प्रयत्न करता. ती डेमोक्रेसी न्ही. आतां आमी आज फुडले भर जो प्लॅनिंग केला प्रोग्राम तो सगळो आमच्या आमदार अलॉंग विथ द मंडळ. CZMP ड्राफ्ट प्लानात गांवांनी आशिल्ल्यो सगळ्यो गजाली सारख्यो येवच्यो म्हूण WRD वेवस्थीत वावुरता म्हूण बानोडे पंचायत तोखणाय करता. WRDच्या अधिकाऱ्यांनी मडकय बानोडे वाठारांत भोवन WRD प्लान अपडेट केलो. हेर खात्यांनी खंय फुडल्या पिळग्यांचो विचार करून प्लानाची अशीच प्रक्रिया करची. CRZडाचो प्लॅन आयज रेक्टिफिकेशना खातीर आमी हांगा जमले आनी तो आयज तेणी तांकां बरी नॉलेज आयज दिली. गुरू बाब मागीर सुरेश बाबान खूब गेल्ले एक वर्स ते तितूनच आसा आनी ते जे कितें चुकले प्लॅनान कितें चुकी जाल्या त्यो आयज तेणी रेक्टिफाय केल्या. ते पर्सनली हांगा मुद्दम टायम दिले बद्दल तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे WRDची टीम हांगा येयल्ली आसा तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी गांवांत जे कितें लोकांक सुखसोयीचें आसतलें तें तेणी करचें आनी ह्या प्लॅनान घालचें. पोरू जेन्ना WRDचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आमी तांकां घेवन फिरून सगळे आमचे बांच आनी स्लॉस गेट दाखयल्ल्यो. त्यो तश्यो सारक्यो माग जावनाशिल्ल्यो. थोड्यो आमी एक्स्ट्रा दाखयल्ल्यो, थोड्यो तेंच्यांनी पळयल्ल्यो. आज सारके तेंचे ऑफिशियल्स येवन आमी प्रॉपर खंय खंय बांद आसा तो प्रॉपर प्लॅनाचेर दाखयला. त्या भायर जंय जंय स्लूस गेट्स आसा त्यो मार्क केल्या. WRDच्या ऑफिशियल्सांनी आमकां खूब हेल्प केला कारण फाटल्या वर्सा सुद्दां ते आयिल्ले तेन्ना आमी सारके तांकां थोडे कडेन आमकां बांदार वचपाक मेळनाशिल्लें. थंय पुनेळ घेवन वचचो पडलेलो आनी तेंच्यांनी ते पुनेळान सुद्दां पावसान फिरून सगळे बांद व्हेरीफाय केल्ले. तशेंच मुखार मॅनग्रूव सोसायटी आसतली, मॅनग्रूव कमिटी आसतली तांच्यांनी येवन मॅनग्रूव्स पळोवचे. फिशरीज डिपार्टमेंटान आसा तांच्यांनी फिशींग कम्युनिटीची घरां जीं आसा मागीर खंय फीश ब्रिडींग ग्रावंड आसा हे सगळे सुद्दां गांवांत येवन व्हेरीफाय करचे. आनी हो प्लॅन जो आसा तो गांवच्या लोकांक घेवन सरकारान करचो कारण हो प्लॅन शासनाचो उरतलो. हेजे खातीर मागीर मुखार सगळ्या लोकांक तेजे त्रास जावचे न्ही आनी गांवांत कितें आसा तें सारकें पळोवन मेन करून जे फिशरमॅन आमचे उणीर वाठारांत आसा जेंची घरां आसा ती खूब म्हत्वाची. जे ऑब्जेक्शन्स आयिल्ले ते घेवन आयिल्ले आमी विलेज पंचायत बांदोडाची आनी कोस्टल कम्युनिटीज NGOची दोनींचे हे आशिल्ले की खाजन लँडाचे मातशें रिव्हेरिफिकेशन करपा जाय आनी स्लूइस गेट लोकेशन्स आसा ते नॉट टॅलिंग विथ द तेंचे बायोडायवर्सिटी प्लॅन. सो आतां आमी दोनी रिव्हेरीफाय केले. आमचे मेन बंड्स आसा आउटर बंड दाखयल्ले ते तेंचे विलेज प्लॅन आनी आमचे ऑलमोस्ट सेम आसा. सेकंड आमचे खाजन लँड एक कडेन वयर सर्वे नंबर 137 तो सेम आसा तो इन्क्लूड करपाचो. तशेंच 9 नंबर स्लूइस गेट्स आमी रिलोकेट केला आनी रिव्हेरीफाय करतकूच आतां ते इन्सर्ट जावपा जाय तितून एक्झॅक्टली. ते आमी आतां हे प्रपोजल पंचनामा करून आतां CZMP फॉवर्ड करतले. 4 पॉयंट्स पळयतात. WRD बंड आउटर बंड आसात ते सारके करेक्टली मार्क केला काय ना ते रिव्हेरीफाय करतात. हे ऑब्जेक्शन्स आसा ते आनी हायटायड लायन पळयतात. स्लूइस गेट्स 3 आनी खाजन लँड. दूधसागर न्हंयच्या वाठारांत सोमार मेरेन बांदकाम करचें ना म्हूण सरकाराचें हायकोर्टाक उतर. मोलें ते दूधसागर व्हाया कुळें 13 किलोमीटर कच्च्या रस्त्याचें अपग्रेडेशन सरकारान सुरू केलां. गोवा फावंडेशन ताच्या आड हायकोर्टांत पावलें. वायल्ड लायफ अधिकारिणीची NOC नासतना काम चल्लां. 31 कोटी ह्या कामाक दिल्यात म्हूण आक्षेप. सरकाराक एफिडेविटाक वेळ दिवन केस सोमारा दवरल्या. गोंयचो म्हापशेकार लियो पिंटोय मेजर ध्यानचंदा सारको नामनेचो हॉकी प्लेयर.
पेडे नव्या हॉकी स्टेडियमाक ताचें नांव दिल्लें जाल्यार सगळ्या गोंयकारांक अभिमान दिसपाचो. मुख्यमंत्र्यान पेडे हॉकी स्टेडियमाच्या नांवाचेर फेरविचार करचो म्हूण आप मागता. पिंटोन खंय गोंयांकूच न्ही, देशा खातीरय नांव जोडलां. आमी हांगा मुद्दो म्हज्या फाटल्यान आसा. हांगा जो हॉकी टर्फ केला, हॉकीचो स्टेडियम केला, गॅलरी आसा, थंय आमी जमिल्ले आसा. फाटल्या दिसांनी गोंयच्या मुखेलमंत्रीन स्टेटमेंट केलो की हो हॉकीचो टर्फ आसा आनी बरोबर स्टेडियम गॅलरी केल्या, ताजें नामकरण ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम अशें करचें म्हणून. ध्यानचंद हो नामनेचो खेळाडू, इंडियेचो कॅप्टन जावन आसा आनी खूब नांव कमयल्लें आसा, गाजयल्लें आसा. इंडियाक ताणें खूब गौरव हाडिल्लो आसा, तातूंत दुबावूच ना. पण त्याच प्रमाणे गोंयच्या खेळाडून सुद्दां तितलेंच नांव केल्लें आसा. म्हाका मुद्दम हांगा उल्लेख करपाक जाय बाब लिओ पिंटो. हो आमचो भुमिपुत्र, गोंयकार भुमिपुत्र, आनी हो मेन म्हणल्यार गोंयकार जावन सुद्दां हो म्हापशेकार. ताज्या नांवार हें अनुकरण नांव जर केल्लें, आमची जी फुडली पिढी आसा तांकांय कळटलें की गोंयकार सुद्दां खंय कमी ना, म्हापशेकार खंय कमी ना हे बाबा हॉकी खेळांत. तेन्ना ध्यानचंद हो नामनेचो रिनावंड खेळाडू दुबावूच ना, पण आमचो भुमिपुत्र ताका खंय तरी फुडें काडप हें म्हाका मुखेलमंत्रीक मुद्दाम सांगपाक जाय. म्हाका खात्री आसा म्हापशेचो MLA म्हाका हातून उलो मारता ताका साथ दितलो की म्हापशेकार जो नामनेचें नांव केलां ताजो हें नांव अनुकरण घेवपाक जाय. बाब लिओ पिंटो हाणें मेन म्हणल्यार 1948 ऑलिंपीक गेम्स घाल्ली, थंय भारताच्या टिमीक गोल्ड मेडलिस्ट तो जावन आसा. नॅशनल सिलेक्शन टीम जाली आनी 1972 1972 परत जी ऑलिंपिक्स जाल्ली तो टीम कोच ताका ब्रॉन्झ मेडल मेळिल्लें आसा. सो असो खूब गाजिल्लें नांव आसा, जगभर फामाद आसा. आनी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर्स ऑफ इंडिया एट दॅट टायम एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. सो आय वूड रिकमेंड टू द गव्हर्मेंट, आय बी सबमिटिंग अ मेमोरंडम टू चीफ मिनिस्टर that this hockey stadium which is built here should be renamed after Leo Pinto. फुकट उदक दिवपाची सुरवात केजरीवाल सरकारान केल्या. सावंत सरकारान खंय आदी नळाक उदक हाडचें. सीएमान काय अनाउन्समेंट केलें तें बरें आसा, गोंयकारांक 16,000. पण एक हास्यास्पद गोश्ट ताणें केली की गोवा इज द फर्स्ट स्टेट म्हणटा तो. ताणें जी घोशणा केली ताजी आमी रिस्पेक्ट करता, आमी वेलकम करता. पण गोवा इज फॉलोईंग वॉट आम आदमी पार्टी हॅज सेट द नरेटिव्ह, हॅज सेट द एजेंडा फॉर. Delhi was the first state which is controlled by Aam Aadmi Party government, which is led by Arvind Kejriwal. That was the first state in India to declare 16,000 न्ही 20,000 लिटर फुकट. आमी जे विजेची घोशणा केली त्या उपरांत सरकार जागो जाल्यार सांगलें उदक फुकट दिता 16,000. त्याच बरोबर सरकाराक सांगता तो नल आसा तेजे जल हाडा पयलीं. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. पेडणेचे रस्ते सारखे जाता म्हणल्यार आनी कितले एक्सिडेंट जातले काय म्हणून पेडणेकारांक भंय. मालपें रस्त्यार कंट्रोल वचून एक ट्रक परतलो. ड्रायव्हर आनी क्लिनर बऱ्यान साल्वार. रस्तो चवथी आदी सारको करचो, भुंयारी मार्ग सारको करात म्हूण मिशन फॉर लोकल मागता. आयज NH 66 हेचेर हांव उबो आहा आनी आयज मालपें थंय एक ट्रक पडलेलो आहा. आयज हो पयलो ट्रक न्हू, आयज खंय तरी दुसरो ट्रक हांगा पडलेलो आहा. आनी जो रोड आहा तो सामको हो पेड्डार रोडा खातीर आयज खंय तरी हो दुसरो ट्रक पडलेलो आहा. हांव मागता की जो सर्वीस रोड आहा तो सारको ना, त्याच्या खातीर आयज हो दुसरो ट्रक पडलेलो आहा. आनी चतुर्थी लागीं पावलेली आहा, जेणे करून जो भुंयारी मार्ग आहा तो जर रिपेर केल्लो जाल्यार खंय तरी आमकां पेडणेकारांक आयज वचपाक बरें पडटलें. आयज पेडणेकार सुद्दां एक सर्कल मारून आमकां वयचें पडटा. आयज पेडण्यासून आयज खंय तरी म्हापशा वयतले जाल्यार व्हडलें एक सर्कल घेवचें पडटा. म्हणजे पाण्याच्या रोडार वचून चलपाक तो भुंयारी मार्ग आहा तो बेगींतल्या बेगीन एकदां चवथी पयलीं एकदां बेगीन करचो आनी जेणे करून तो शॉर्टकट एक जातलो. आनी जाता तितले बेगीन जो सर्वीस रोड आहा तो रिपेर करपाची हांव मागणी करता. मिशन फॉर लोकल ह्या संघटनेची मागणी आहा की जाता ते बेगिना ह्यो रोडाची जाता ती बेगिना काम करपाचें आनी चवथी पयलीं हो बेगिना सुरळीत ह्यो रोड करचे. खासा भुरग्यांची शाळा म्हणल्यार थंयच्यो साधन सुविधा दर्जेदार आसूंक जाय. गोंयच्या खंयच्याच खासा भुरग्याच्या शाळेंत ना अशी सुविधा वाळपयच्या केशव सेवा साधना शाळेंत आसा म्हूण शाळेचें प्रशासन सांगता. कलरकॉन एशिया कंपनीन CSR सकयल केशव सेवा साधनांत फिजिओथेरपी लॅब सुरू केला. शाळेचें प्रशासन कलरकॉनाचे उपकारी. जेन्ना आमी हो प्रोजेक्ट प्रेजेंट केलो आनी अशें सांगलें की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो गोंयांत फर्स्ट टायम एका स्पेशल स्कुलान जाता. अशें स्पेशल स्कूल ना जेचे कडेन सगळे इक्विपमेंट्स आसलेली फिजिओथेरपी
स्वतंत्र युनिट आसा आनी आमकां सुदैव अशें आसलें की आमच्या कडेन एक डॉक्टर आसा फिजिओथेरपी हें केल्ली आनी ती सुद्दां डबल ग्रॅज्युएट आनी पेडिएट्री ही आमकां खूब गरज आसा आनी जी आवश्यक साधन सुविधा आमकां दिवपाक जाय आसली तेच्या खातीर आमकां फंड कमी पडटा परंतु जेन्ना प्रपोजल हेंच्या समोर दिलें प्रेजेंटेशन जालें येस त्या दिसा तेंच्यांनी त्या क्षणाक सांगलें की हे पॉझिटिव्हली आमी विचार करतले आनी म्हाका खूब आनंद दिसता की स्वता जावन ते फॉलोअप घेताले खंय पावले की बऱ्याच वेळा असं आसा की उलोवणें सोंपें आसता पण आर्थीक पयसो जेन्ना येता तेन्ना थोडीच मोठी तारांबळ आसता आनी ही जी मोठो जो विशय जो आशिल्लो तो कलरपणान पूर्ण केल्यामुळे आमकां एक उमेद जाल्ली आसा विशेषता म्हणजे अशें आसा की बऱ्याच वेळा कशें आसता की वेगवेगळ्यो कंपन्यो हे CSR किंवा कसले पयशे हे एखाद्या सेवा संस्थेक दिता पयशे पण ते पयशे दिले की तेंचें काम सोंपलें अशा प्रकारचे तेंचे तकलेंत आसता पूण कलरपणचे खरेंच सांगपाची गोश्ट म्हणजे गेले 7-8 वर्सां तेंचो आमचो संबंद आसा वेगवेगळ्या पद्दतीन ते प्रत्येक वेळार चवकशी करता अरे कितें कलर म्हणजे कलर सारकें हे जे आसा हे फाटीर हात फिरोवप जे आसा हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा You will take care of them for a few years, not permanently. Okay, after that the question mark comes, and what is that question mark? This question mark is all about how come the students, how come the children can sustain in their life. Instead of depending on parents, parents also can look at for them. It's like in terms of how best. काम करता business is part of our responsibility. आमकां करचेच पडटा कित्याक things has to move on. बट ते करतना आमी सगळे हे पळयतात की आमी सोशली कशें कनेक्ट रावंक शकता आनी एक गोश्ट इम्पॉर्टंट आसा डायवर्सिटी इक्विटी आनी इन्क्लुजन म्हणजे डायवर्सिटी म्हणजे विविधता सगळे नेचरान जे कितें आसा तेची रिस्पेक्ट करप इन्क्लुजन म्हणजे सगळ्यांक बरोबर घेवनूच आमी फुडें वचूंक शकता म्हणजे समाज स्ट्रॉंग जालो जाल्यार आमी शंबर आमचे सगळे प्रोजेक्ट सस्टेनेबल आसता सो इट इज नॉट वन टायम एकदां केले आनी आमी गेले अशें काय ना बाय बाय रिटर्न कापलें सगळें काम तशें नासता we will keep coming, looking whether there is change. I think change जायत आसा. What is the different? आता फुडें आमी कितें करूं शकता तुमच्या बरोबर? Main goal is for the society. Main goal is for the environment. सरकाराच्या उदक फ्री स्किमीचो गोंयच्या प्रत्येक फामिलीक 150 रुपया तरी फायदो जातलो हो फायदो कितें कमी न्ही म्हूण PWD मंत्री सांगता फ्री मेळटा तितलेंच लिमिटांत खंय शक्य तो उदक वापरचें इतल्यान बिलां फारीक करूंक ऑफिसां बँकांनी वचप उसरां फारीक केल्यार फायन डिस्कनेक्शनाचे इश्यू जावपाचो खंय प्रस्नूच उपरासना आनी तेजेर आतां कितें आसता आतां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आतां हेजेर सबसिडी आसा आमची इलेक्ट्रिसिटीचेर सबसिडी आसा ती सुद्दां मुख्यमंत्र्यान सबसिडी गव्हर्मेंटाच्या मार्फत करून आमकां फुडें आतां बील सुद्दां सारकें येतलें म्हणजे वाडचें ना जें वाडपाचें आसलें तें वाडना म्हणजे खंय प्रत्येक गोश्टीचेर कितें आसता वेवस्थीत अभ्यास करून लोकांच्या बेनिफिटाक जे निर्णय घेवपाचे ते आमची भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय घेता पळय कितें आसता पयलीं आमी हे 16,000 लिटर जे आमच्या मुख्यमंत्र्यान 15 ऑगस्टाक डिक्लेअर केल्लें आसा ते मुख्यमंत्र्यान सगळो विचार करूनच डिक्लेअर केला आनी 1 सप्टेंबराक हें चालू केलां आनी फुडें आमी पळयतले कशें आतां आमकां कितें आसा आतां आमकां हे 16,000 लिटर लोकांक प्रत्येक फॅमिलीक फ्री केल्लें आसा तेजे आमकां 11.5 कोटी रुपया वर्साक आमकां एक्स्ट्रा खर्च येता रेवेन्यू बुडटा हय रेवेन्यू 11.5 कोटी लोकांक म्हणजे ते तो 11.5 कोटी समज आमी आमचो बुडटा अशें म्हणना हांव तेजे म्हणजे लोकांक बेनिफीट जाता न्ही ते लोकांचो टायम सेव जाता हें बील घेवन परतून बँकेत चल ना आमच्या डिपार्टमेंटात चल भर डिस्कशन कर तें आनी ना 16,000 भितर उरलो तें कितलें बेनिफीट जालें हय आतां वन टायम सेटलमेंट आमची स्कीम जी आसा ही आमच्या डिविजनान चालू आसा वॉटर सप्लाय डिविजन आनी हेका आमी 2 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिल्लें आसा आतां परत हय आतां ऑक्टोबर म्हटल्यार 31 ऑक्टोबर म्हटल्यार ही हें वन टायम सेटलमेंट आमच्या प्रत्येक सब डिविजनी आनी वॉटर सप्लाय डिविजनाक उक्ती आसा वन टायम सेटलमेंटाक तुमकां सांगून तशें एरियस माफ बाकीचें जें आसा तें भरचेंच पडटलें आनी समज आमी 2-3 म्हयने पळयतले जो फॅमिली जी फॅमिली 16,000 लिटर वापरता ताका आमी फाटले समज तेज्यान भरूंक जायना जाल्यार ताका आमी माफ करपाचो आमी 20 वर्सां जालीं पेडणेकारांक पेडणेचो आमदार ना
सध्या 2-3 पेडणेचे उमेदवार आसात. ह्या फावट थळावोच आमदार जावंक जाय म्हूण बीजेपीचो ज्येष्ठ कार्यकर्तो दत्ताराम कासकराचो उलो. तो खंय सोमारा 9 ते 5 पेडणे बाजारांत बसून पेडणेकारांक समजायतलो. बाबू खंय फक्त राजेन आल्लेकारान सुरू केल्ल्या कामाची फितां कापीत भोंवता. 20 वर्सां जालीं आमकां आमचो स्वताचो आमदार पेडण्यान ना. भायलो आमकां हाडूचो पडटा आमदार. तर तो जावंक जाय आनी त्या वेळार आमच्या पेडण्यान आमदार साठी कोण व्यक्ती नसली. पण आतां आमच्या कडेन 2-4 व्यक्ती अशे जाल्लेले आसत. त्यामुळे मी अमुकच सांगलें ना की हेका करा तेका करा म्हणून. पण आमच्या पेडण्यातलो आमदार आमकां मेळाक जावो आनी तेचे सुद्दां आमी प्रयत्न करण्यासाठी मी हो उपोशणाक बसतले. सोमारा दिसा सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मी उपोशणाक बसतले मी. आणि त्याच्यासाठी सगळी तयारी जे काय ह्या पेपर कोणाक दिवंक जाय आसले ते सगळे दिल्ले आसा त्याची. आणि त्याच्यासाठी तुमच्याकडे हात बाबा विनंती करताय की तुम्ही म्हाका राजीक सपोर्ट करू नका, पेडण्याक सपोर्ट करा आणि पेडण्याचं नाव तुम्ही आम्ही वर करूया इतकी मी देवाकडे प्रार्थना करताय. मनापासून हे करणार आणि तुमच्या माझ्या पेडणेकारांच्या मागे असा. त्यांना जर दिसला खरोखर दाजीन किंवा आयुष्यात किंवा करू ना आणि आयुष्यात किंवा काय करू ना आणि पेडण्यासाठी जर आमचा जावो तर ते सुद्धा माझ्या फाटल्यान असतलेच हेचो म्हाका खात्री आसा. ही आई भवान, ही आई भगवती आई आणि माझी माऊली आणि माझं रवाळनाथ हे सगळे माझ्या पाठीमागे असतात आणि म्हणून म्हाका ताकद दिली सगळ्यांच्या समोर बोलायची. तर त्यांनी तो जो काय सांगता ते आता आम्ही बघतो आम्ही त्यावेळेला फिरलो आम्ही त्याच्यावर ते काय सांगलं सुद्धा आम्ही अरे तुझ्यावर आम्ही येलो बरे आम्ही. आणि त्यावेळेला तो त्यावेळेला काय रस्ते जावं गटार जावं हे जे त्यावेळेला त्यांनी केले ते तो स्वतः त्यावेळेला सांगी की पर्रीकरामुळे आपण ह्या करू शकले म्हणा. मागच्या निवडणुकीत त्यांनी अशा प्रकारे आमच्या आर्लेकरान पेडण्यासाठी जा काय काम केला मी सगळ्यांना घेऊन सांगते सध्या म्हणून त्याची फळां हो आज भोगता त्याची फळां. कारण आर्लेकरान जा काय केला त्याची उद्गार मी त्यांना सांगताय. त्यांचे जे चेले असत त्यांच्या समोरच मी त्यांना सांगताय अरे पर्रीकर तुमचो हो जो असा बाबू हो म्हणा फक्त उद्घाटना करता केली कोणी आर्लेकरान केली. पण आता लोकांना कळालं असा आमच्या पेडणेकार एकत्र येऊन आम्ही सगळे एकत्रच जातलो आणि आमचो आमदार निवडून काढून आम्ही आमच्या आमदाराकच निवडून हाडटलो आणि त्याचे जे काय तरुणाचे असो शेतकऱ्यांचे असो जे काय प्रश्न असत तोच सांभाळून आम्ही त्याच्याकडून करून घेतलो आणि आमचो विकास आम्ही करतलो. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.